म्हणजे कित्याक की आता तो म्हणटा की आमी समाजाचे कांयच फुडें वचना म्हणून तेजे कडेन खंय लोक येता हे फुडें व्हरपाक। हांव तुका बाई हे दिसा एक गोश्ट सांगता। आमी सेन्सस करपाक लागून गोंयांत उपेंद्रान जनरल सेक्रेटरी आसतना कितलेशेच बूक छापले, फॉर्मां हांगा पडलेलीं आहा, लाखांनी पयशे खर्च केलो। पण जनरल सेक्रेटरी तो आसतना तेणी इतलीं वर्सां समाजान 18 वर्सां काडली आनी आमी मेंबर म्हणून तेज्या अंडर काम केलें। पूण त्या टायमांनी छापलेले आहा, एकलो तयार जालो ना तेज्या वांगडा सेन्सस करपाक, एकलोय भुरगो तयार जालो ना। कित्याक तेका उमेद आसली करपाची आनी अध्यक्ष आसलो तेन्ना अनिल ओबलो। म्हणजे अशी ह्या व्यक्तीची गत आहा आनी हो आमकां कमी लेखपाक लागून तेजे कडेन खंय लोक येता। आमी सबंद गोंयान सगळ्यो कमिटी काडल्यो, महिला कमिटी काडल्या, आतां युथाची कमिटी आहा ती आमी काडपाची आहा। आनी एक तो म्हणटा कितें की आपूण कास्ट सर्टिफिकेट जी आहा ती आपूण इश्यू करता आनी ऑलरेडी करता आनी आपूण दितलो। हांव आमच्या सबंद गोंयच्या बांदवांक आनी भगिनींक आमच्या सांगूंक सोदता, भावांक, उपेंद्र गांवकार जर आमच्या ह्या रजिस्ट्रेशनाच्या नंबराचेर डुप्लिकेट सर्टिफिकेट जर छापून सायन मारून जर सर्टिफिकेट दीत जाल्यार हे लोकांक त्रास जातले। कारण आमी ऑब्जेक्ट करतले, ते एज्युकेशनान क्षेत्रान आसूं जावं ते सर्विसेक आसूं, आमी ऑब्जेक्ट करतले। कारण आमी कमिटी निवडून येयल्या आनी निवडून येवन आमकां डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रारान मान्यता दिल्या की म्हणून सर्टिफाय केल्या। आनी ही सर्टिफाय तो म्हणटा की अध्यक्षानूच बरोवन दिल्या आनी अध्यक्षानूच दिवचें पडटा सर्टिफाय कॉपी मागता आसतना। आनी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रारान मान्यता दिल्या नोव्हेंबर 24 to 29। म्हणजे आमी कमिटी जी आहा ती एक्सेप्ट केल्या। आतां दुसरी गोष्ट तो म्हणटा की केसी चलता, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रारान केस चलता, अनीश बोकाल आनी यतीश मांद्रेकारान घातल्या। केसी कोणी घालूंक शकता, चॅलेंज केला इलेक्शन। तशेंच हायकोर्टान आनी एक केस घातली ती आमी जिखली। आमी पयशे खाल्ल्या हें केला म्हटलो ती केस घातली, ती केस आमी जिखल्या। म्हणजे अशें हे लोकांची दिशाभूल करतात। तेन्ना हांव आमच्या समाजाक सांगूंक सोदता, हेजे कडल्यान ओबीसी सर्टिफिकेट म्हणटा ती घेत आनी आमचो रजिस्ट्रेशन नंबर घालून, कित्याक सिग्नेचरी म्हणटा ती जनरल सेक्रेटरी आमचो किशोर नायक आसतलो आनी हांव देवानंद नायक आसतलो। आमचे जर अध्यक्ष आमचे सिग्नेचर जर दोगां भितरले एकले आसत जाल्यारच सर्टिफिकेट तुमी घेवन वचपाचें खंय। तेंची जर सर्टिफिकेट घेता आमचो नंबर घालून जाल्यार आमी ऑब्जेक्शन हाडटले। ते मागीर तांकां सर्विसेक त्रास जातले, एडमिशनाक त्रास जातले, हे आमच्याच भुरग्यांक जातले। हे तेंच्यांनी जाणीवपूर्वक लक्षांत दवरपाक जाय आमच्या समाजान। कित्याक हांव सांगता, कित्याक हे लोक दिशाभूल करता। आतां सेन्ससाचो जो विशय आहा हो आमी मे म्हयन्यान आमची जनरल बॉडी आहा, नाल्यार मे म्हयन्याच्या एंडाक जातली, नाल्यार फर्स्ट वीक ऑफ जून जातली। आनी हो व्हडलो विशय आहा, कारण कितें एकूच घटक आमचो ना भंडारी समाज, हितून 19 जाती आहा आनी हो समाजाचो विशय जो आहा आमी सेन्ससाचो तो जनरल बॉडीन घालतले। अशें जावपाक जायना। आमी गेले, मेमोरंडम दिलो समाजाक लागून, म्हणजे जनरल बॉडी भोवसंख्येन लोकांक येवनी आनी ते आमी रेजोल्युशन घेवन लोकांचे सगळे डिसिजन घेवन लोकांचे कितें व्ह्यूज आहा ते घेवन आमी सरकारा दरबारान वयतले आनी आमी ते सेन्सस मागतले। कित्याक आमकांय कळटा सेन्सस जावपाक जाय, पूण अशें न्हू कितें केलें आनी केलें असल्यो गजाली हे पद्दतीचे आमी करचे ना। आमी कितें आहा ते कायद्यान करतले आनी कायद्या प्रमाणेच आमी वयतले। आयज ते आमचेर आरोप करता, हे जाले म्हणून लोक आपल्या कडेन येता। आतां पयशे जे भरपाचे आहात तेच अजून तेणी भरूंक ना हांगासर, अजून समाजाक दिवंक ना कोणी उपेंद्राक, म्हणून ताका भायर उडयला। कितें विचारपाचें आहा तुमकां विचारा। आनी एक मुद्दो असो आहा की मेडिकलाच्या बाबतींत जे आमी कितें केल्लें ते आमचो एडवायजरी कमिटीचो चेअरमॅन अशोक नायक सांगतलो। कित्याक ती मेडिकलाच्या बाबतींत पयलीं सांग ताका डिपार्ट कसले पयशे भरूंक ना, कितले पयशे तेणी 683 मेंबर केल्या आनी प्लस तेणी इलेक्शन फंड म्हणून पयशे काडलेले 9 लाख रुपया काडलेले, तितूनचे पयशाचो हिशोब दिवंक ना। ताका रिसर आमी लेटरां दिल्या आनी हे 683 मेंबराचे तेणी मेंबर केल्या 2018 ते 735 3.5 लाख रुपया, 3.5 लाख आनी कितें जाता 3.5 लाख आणि 9 लाख हे हिशोबूच दिवंक ना तेणी। ऑफिशियली आमचे कडेन रिकॉर्ड आहा मिनिट्स ऑफ बुकान। म्हणजे हे पद्दतीन तेणी पयशे केला। हय, आनी तो सांगता की आमकां मानूकच तयार ना म्हणटा समाज म्हणून। अरे बाबा, आमकां ऑलरेडी हांगा मान्यता दिल्ली आहा। हे पळय, आतांच हांव समाजाचें नांव घेयना, आतांच एक समाज निवडून येयल्लो
सुप्रीम कोर्टाक ते सुप्रीम कोर्ट पर्यंत गेले 4-5 दीस जाले ते निवडून येयले तेंच्या फावरार ऑर्डर जाली सुप्रीम कोर्टान ऑर्डरी केशी घालपाक सगळे आसता पूण तेका कायदो आहा न्हू सुप्रीम कोर्ट पासून वयता न्हू केशी घालपाक कितें जाला केशी घालून कोणूय घालूंक शकता आनी जे कोण केस घातल्या पळय न्हू ते एडवोकेटूच आहा दोगूय एक गणेश बकाल आनी दुसरो यतीश मांद्रेकार हे उपेंद्राचे ह्यो जे कितें भानगडी आहा हेका लागून हे सगळे ज्यो गोश्टी आहा ह्यो आमी व्यवस्थीत करता आनी आमचे दुसरो मुद्दो कालचो आशिल्लो तो 27% जे रिजर्वेशन आहा तितूंतले फक्त भंडारी समाजाक 20% आरक्षण मेळपाक जाय अशें तेंच्यांनी काल म्हटलें पळय ते जे कितें आरक्षण मेळटा न्हू त्या बद्दल आमकां कांय प्रॉब्लेम ना आमी म्हणटा 20 कित्याक 30 मेळचे तो प्रश्न ना पण जे कितें सरकार दिवंक शकता न्हू तेच सरकार दितले न्हू आमी बरें मागतले मागपाक सोंपें न्हू मागपाक कितें जाला समाजा खातीर मागूंकूच जाय न्हू आनी समाजाचें हित पळोवन मागपाचें पूण सरकारान कितलें दिवप हें ना दिवप तें सरकाराचेर अवलंबून आहा न्हू उपेंद्र केन्ना डिबाड केला तुम्ही त्याच्यावर? उपेंद्राक दिबार केला आतां जाली आमकां 5 वर्सां जाली 5 वर्सां जाली म्हणजे तेंची टेन्युअर हय तेजे तेन्ना हांव उपाध्यक्ष आसलो तो अध्यक्ष आसलो फंडाच्यान तोच विड्रॉल करतालो न्हू तेजेच कडेन सगळे आसले न्हू आयज पासून दिवं ना आनी ताका लेटरां सुद्दां धाडलेलीं आहा पुलीस सुद्दां कंप्लेन केल्ली आहा पोलीस कंप्लेंट पणजे पुलीस कंप्लेन केल्या आतां आमी ती कोर्टाच्या मार्फत हें करता आमी आतां रेजोल्युशन घेतलां आमच्या एक्झिक्युटीव कमिटीक ते दिसा की कोर्टांच्या मार्फत तेजेर FIR लॉन्च करप म्हणजे FIR रजिस्टर करपाक कोर्टाच्या मार्फत आमी हें करपाचें आहा कित्याक पुलिशेन घालून आतां 4-5 वर्सां जालीं कांयच तें खबर करिना म्हणटा आतां आमी एक्झिक्युटीव कमिटीक डिसिजन घेतलां की जे आमी कोणी कंप्लेन केल्या तेजेर तितले आमी कोर्टाच्या मार्फत कोर्टाच्यान न्याय घेवपाचो आनी फुडली कारवाय करप कित्याक पुलीस रजिस्टर करना आमचेर केस घातली अननेसेसरी आमी अशें खाल्ला तशें खाल्ला आमी हायकोर्टान जिखले केसूच भायर उडयली म्हणजे ह्यो गोश्टी आतां फुडल्यो ज्यो गरजी आहा मेडिकलाच्या बाबतींत एक आमी मेडिकलाक लागून जायत्यो गोश्टी फुडें घेवन गेल्ले रिजर्वेशनाक लागून ते आमचे तुका माझे अध्यक्ष सांगतले कितें धन्यवाद अध्यक्ष तुम्ही जाणात जाल्यार 2018 ते 24 पासून ही आमची कमिटी आशिल्ली आनी त्या वेळाचेर आमी खूब रिफॉर्म्स हाडले खूब तरेच्यो नव्यो स्किमी सरकाराच्यो लोकां पासून पावोवपाची केलो मध्यंतरीत ह्या समाजान सगळी बेगोनशाही चलताली कोणीचो कोणी सर्टिफिकेट इश्यू करताले समाज सर्टिफिकेट जी आसा महाराष्ट्रांतले कर्नाटकाच्या लोकांक हे सर्टिफिकेट तेणी इश्यू केली ह्याच लोकांनी आतांच्या जी कमिटी केली तेणी आनी थंय बंदी हाडपाक लागून आमी त्या वेळाचेर जो रेव्हेन्यू मिनिस्टर आशिल्लो की आता जे सांगलं त्या प्रमाणे की जे ही कमिटी निवडून येयल्ली आहा हे कमिटीचो सेक्रेटरी वा ट्रेजरर सेक्रेटरी जो आशिल्लो तो आशिल्लो आमचो पणजीकार फकरू पणजीकार आनी अध्यक्ष हांव आशिल्लो ही स्पेसिफीक सिग्नेचर आसात जाल्यार डेप्टी कलेक्टरान ते सर्टिफिकेट पास करपाचें ते जातकच ते सगळे तेंगेले धंदो आशिल्लो तो बंद जालो मेळटा तांकां ह्या सर्टिफिकेटी गाड्यांनी इश्यू करताले आनी तेच करपाक लागून आतां तेणी ही परत एक कमिटी काडल्या तुमकां खबर आसतली हेजे पयलीं समाज स्वतंत्र जाले नंतर पासून कितल्योच तरी अश्यो संस्था भितर जाल्यो आमच्यान आनी त्यो काही तेंपार जाल्यो आतां हें इलेक्शन आहा 2027 इलेक्शन लक्षांत धरून हो सगळो कार्यभाग चालू आसा तेका ह्या लोकांक समाजाचें कांय हित ना जर तशें आशिल्लें सेन्सस करपाक इतलीं वर्सां तुमी कित्याक रावले 2011 सरकारान सेन्सस केल्लें ते सेन्सस इम्प्लिमेंट करपा लागून तुमी कितें हातभार लायलो कितें काम केलें तुमी तेन्ना आमदार आशिल्ले तुमी तेन्ना मिनिस्टर आशिल्ले त्या वेळाचेर कित्याक जालें ना म्हणचेच तुमकां थंय ते समाजाचें हित पळोवपाचें ना तुमकां पळोवपाचें तुमचें स्वताचें हित आमकां फुडें कशें मेळटलें बेनिफीट कितें आमी करूंक शकतले
मागतालो ना. अजून पासून सरकारान आम्ही सरकाराकडे मागता की 100% रोस्ट बेज रिझर्वेशन आमच्या समाजात पाहिजे ओबीसी. आता आमकां रिझर्वेशन दिले ते कशें रगत तपासपाचे जो आणखी ती सकल कमीचे जे हे आसा ती क्रायटेरिया मेडिकलाक तांकां दिल्या पूण ऑपरेशन करपाचे किंवा ऑर्थोपॅडीक म्हणा किंवा आय स्पेशलिस्ट स्कीन स्पेशलिस्ट हे ते दिनात. तेन्ना सरकारा कडेन आमी मागल्या आनी मागतले हेचे पयलीं मागलेलें आसा की 100% पॉयंट रोस्टर बेज पळय रिझर्वेशन आहा ते आमकां ओबीसीक दिवचे. आनी आमकां 3500 पोस्ट आसा ओबीसीक ते जाता तितले बेगीन सरकारान हे ओबीसीक ते दिवचे की आतां ते रिजर्व दवरलेले आसा ओबीसीक लागून. पण हे सरकारा कडेन आमी मागणी करतले. आनी हें जें पळय कितें चल्लां आतां ते आमचे भितर खंय तरी फूट घालची हेचो हो एक भाग आसा. आमी सक्षम आसा. आमी ही कमिटी जी आसा ही 59 लोकांनी एप्लिकेशन दिल्ली तितूंतले 17 लोक निवडून येयले. हितून कांयच फटींगपणां ना. 17 लोकांतले आतां ही कमिटी जी आसा चालू आसा. आनी हांगा आमी कमिटी काडल्या. पयर महिला कमिटी काडली, युथाची कमिटी काडटले, प्रत्येक तालुक्यान कमिटी काडलेली आसा. ग्राम समिती जातल्यो आनी तेच्या नंतर आतां आमचो मोठो इव्हेंट आसा तो शिश्यवृत्तीचो फुडल्या म्हयन्यात कदाचित जावंक शकता. इतलें सगळें सुरळीत चल्लां आसतना आमी पेपरार वचना. आमकां दिशाभूल करपाचें ना लोकांची. लोक आमच्या समाजात जे कितें जाणा तांकां सगळें खबर आसा. आनी तेणी प्रत्येकान आतां आमच्या अध्यक्षान सांगले ते प्रमाणे जर सर्टिफिकेट चुकून बसून कोणाली हे 2 जाणांची मनशां सोडून जर गेली आमी कोर्टान वयतले किंवा कंप्लेन करतले. आसा तशें रेव्हन्यू डिपार्टमेंटाक सीएम मिनिस्टराक सांगून आमी लेटर करतले आनी सगळे डेप्युटी डायरेक्टराक दितले. फक्त हेच निवडून येयली ती कमिटी आहा तेच तेंची सर्टिफिकेट सिग्नेचर आहा ती वॅलीड जातली. फूट कोण घालता म्हणटा हा? तुम्ही? फूट घालता म्हणटा तुम्ही कोण घालता? आमचे ऐक, हा? फूट पयली आहा हा. न्हू इतर समाज कोण घालिना. आमी हे आमच्याच समाजान. आतां म्हाका सांग न्हू कोण ते? ना ना आतां काल हो कमिटी उपेंद्र गांवकार जो आहा हा. आतां म्हाका एक सांग पळया जो व्यक्ती 28 वर्सां समाजाचे कार्य करता हा. आनी डिस्ट्रिक्ट रजिस्टराची आमकां मान्यता मेळटकूच हा. तेका कळ्ळें की आतां आपलें कांय साधपाचें ना कोर्टान. पयलीं ते इतले ते 5 म्हयने तेंच्यांनी काडले आमी निवडून रयसर. आतां तेंचे सारके अशें शिजले की आतां आनी कांय जावपाचें ना कित्याक आमकां ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफाय केली न्हू कमिटी म्हणटकूच 5 वर्सांक दिली. म्हणटकूच तेका आतां कळ्ळें की आनी कांय जावपाचें ना. पळय आमी दुसऱ्या समाजाक दोश दिवन कांय फायदो ना. आमचेच सद्या सारकें ना. आमी जे पळय आहा न्हू तीच एकी सारकी ना. म्हाका एक सांग कमिटीक जेन्ना सेंट्रल कमिटीक जेन्ना मानपाक तयार ना म्हणटा पळय तो उपेन वो असो कोण उपेंद्र रो? हांव कितें पुलिशेन भितर पडलेलो एक रात भितर काडल्या हांवें? हांव देवानंद कितें भितर पडलेलो काय आमचे